संतोषाची गीता गाऊन सौम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा मनार एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान, सर्गी बापाकाच भेटयता. फिरगस कुटुंब ये जाऊन अर्गा दिता, उपकारातून बली भेटयता. उतर ऐकता जेवणाक बागेता, आमकां सोडून सगळ्यां जियोक आदार मागता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी एमिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. एमिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या प्रियासात प्रत्येक तेसावां बसोन मीस वेडयता. जेस्सी आनी रिहान मोंतेरो बाळे कोप्पा कुटुंबांत आसलेल्या सर समस्यादान सुटका मेळच्या खातीर, तशेंच देवादीन पिंटो कुटुंबाच्या अल्मा बसोन मीस पेटयता. हॅरी पिंटो आनी कुटुंब शंकरपुरा, तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. त्या लागून आमची सर त्या सवां मागणी सुमयेच्या पांयां तळा ह्या बलिदाना वेळार आमी समर्पण करया. सुमयेची मजत करपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो, सोम्याच्या जिवंतपणाच्या ह्या बागी दिसा एकवटीत कुटुंब जावन ह्या देव मंदिरांत आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाचेर बरोसून विरांती विनेन जियोवंक आमकां उलो दिता. देवान आमकां दिल्ल्या जिविता देण्यांचे मोल समजून चलत्या जिवितांत देवाचेर मात आमचो विश्वास ठरावन सोम्यांचे मिसांव धैर्यान आनी तिरासनेन मुखारसून जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. क्रिस्ततें म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत देवाचें देणें जावन आसा आनी आमचें जिवीत मोलादीक जावन आसा. आनी आमचो देव आमचें जिवीत हर एका घडये हर एका दिसा चलोवन व्हरता. आनी प्रत्येक जावन ह्या आमच्या जिवितांत आमी ताका उतरां आनी करण्यांनी जिने मारिपा साक्ष जावन आमी जियोंक आसा हें आपोवन आमकां आज आयची देवस्तुती उगडास करता. आनी त्या मारिपात आमचे प्रभातपणाचे मिसांव सुमयाचेर पातयेवन विश्वास दवरून आमी जारी करूं. आनी आमच्या हर एका ह्या मिसावा वेळा सोमी आमच्या बगलेक आसा. आमचे बळ आनी धैर्य आमचे सोमी म्हणलें आमकां समजयता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या सोमयाचेर आमचो बरोवसो आमची पातयेनी दवरून आमकां ताणें दिल्लें मिसांव आमी हर एकल्यांनी जारी करूं वावरूं आनी त्या सोमयाक आमच्या जिवितांत साक्ष जावन रावूं. तसो सोमी आमकां बळ करपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. तरी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हर एकली नाफावो पातकी म्हणलें वळखून घेवया. आमच्या आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बक्षांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदा देवाक अनमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. त्या वचून बगेवन सदां संवकां मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर.
सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वादंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू Krista, Jesu Krista, e close to povir, e close to Ishva, e close to Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थुया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांतून थीर करताय तांच्या जिविताच्या सरगडीतांनीतून तांच्या बऱ्या वावरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आंकान ताका गुण्यावंकर करा ताका गुण्यावंकर करुया सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासांत पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें फारीकपण घेतलें हांव पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुपळ जावचे नात तांची ससनीक लज केदीस विसरोन वेचिना दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताची तपासणी करताय काळजा मना तूं परकिताय तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला सर्वेस्परा गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्याच्या हातांतलो निवारला देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार दंडये म्हाका तुवाय सर्वेस्परा तुजे पासून देवा ही निंदा हांव सोंसता तुजे पासून केलास हांव भोगता हांव जालो म्हज्या भावा भयणीक परखे म्हज्या दायच्या गोत्र्यांक परदेशी तुझ्या घरा सोमान राखचे खातीर लास्ट
तुझे उदंदये म्हाका तुवाय सर्वेश्वरा बेगीस म्हाका प्रसन्न सामोळून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा विश्वासी धन्या पाव म्हाका तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दे तुजे अपार काकुळतेन मुजेर दिश्ट घाल तुझे उदंदये म्हाका तुवाय सर्वेश्वरा तुझे उदंदये म्हाका तुवाय सर्वेश्वरा सा पावलोन रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो पळया तर एका मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पथका बराबर मोरणी आयलें अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखोंक जायनातलें आदामच्या काळांतावन मैजेच्या काळा पर्यंत वर्णान आपली राजवडकी चलयली आदाम बरे देवाचे श्रेष्ठ प्रमाण मोडन पाताक आदारिनातल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्याने आदामच्या पथका मध्ये कसलीच सर ना एक मनशाच्या पथका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाच्या कृपे देणे आनी ह्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उद्देशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार Alleluia, 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 alleluia. Sata soto atmo मुजेशी साक्ष दितलो आणि तुम्ही मुजेशी साक्ष दितेला Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सभे असो मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेसून आपल्या 12 जाणां शिसांक म्हळें मनशांक भिये नाकात दंपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार गजया कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोणान नाश करूंक शकतेल्याक भियेया गिरबोज्यो पयशांक 2 विकतात न्ही तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलतेवेने भंय पडना तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून तुमी भिये नाकात जायत्या गिरबोज्यां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी
देखून मनशावजेर जो कोण आपूण म्हजो पाटलाव दर म्हणून परगडटा ताका सर्गीच्या म्हज्या बापावजेर म्हजो म्हणून हांव परगडटलो. पूण मनशावजेर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापावजेर हांवें नाकारतलो. देवाचे उतार हे वखली तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल बाबानो आनी भयण्यानो, ह्या दिसांनी माध्यमांनी जावं बरो पेपरांनी टीव्हीचेर आनी आमच्या वॉट्सॅपाचेर विविध न्यूज चॅनलाचेर आमकां वाचूंक मेळचो, आयकूंक मेळचो एक विशय जावन आसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS ताच्या नोंदवणे विशयांत कित्याक करून हांवें म्हणलें ह्या विशयान जायते तक्रार चलोवन आसा. आनी आमच्या राज्याचो गृहमंत्री प्रियांक खारगे आनी हो विशय उस्तिल्लो, हो विशय तो उलोवंक लागलो आनी तांचे तावन ह्या समस्याक कितें जवाब गे म्हणलें तांचे लागीं विचारूंक लागलो. आनी देखून मस्त जाणांनी ताका धमकी दिली, मस्त जाणांनी ताचें तोंड दांबोवंक पळयलें. थोड्यांनी म्हळें तो दलीत, त्या दलिताक आमच्या विशयांत कितें पडोवन गेलां म्हणलें असली उलोवणें आयकूंक म्हणलें. आनी थोड्यांनी म्हळें ह्या संघटना विरोध उलयल्ले येदोळ कोणीय वाचून उरोवंक नात आनी असली धमकी दिली. आनी अशें जायत्या रितीन ताका सकयल घालूंक पळयलें. पूण तो घट्ट एक सत नितीन उलयच्या त्या व्यक्ती बरें दिसता आनी तो कोणायकी भियेनासतना धैर्यान म्हळ्या बरी उलोवनूच आसा आनी आजुनूय उलोवनूच आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या समाजांत, आमच्या आख्या पवीस सभेंत जर तर कोणी एकलो सता नितीन चलता, वायटा विरोध उलयता, ताळो उठयता, वायट खंडन करता जाल्यार ताचे विरोध उलोवचें, ताका सकयल घालूंक पळोवचें, ताका विरोध पोवन दिवचें, ताका नाश करूंक पळोवचें. असलीं जायतीं सन्निवाशां संवसाराच्या सुरवेर थावन आज पर्यंत घडल्यांत आनी घडोवनूच आसात. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आबेल सतानितीचो व्यक्ती आनी कायनान आबेलाची खुणी केली आनी त्या घडीता मारी पात आजुनूय संवसारार अन्याय आनीत चलोवन आसा. सतानितीच्या प्रवाद्यांक ह्या संवसारांत जागो ना म्हणलें तसलें चिंताप जायते कडेन आमकां पळोवंक मेळटा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या सद्या काळाच्या 12व्या आयताराची देवस्तुती आमी चलोवन व्हरतना आयची देवस्तुती आमकां हर एकल्याक आमच्या दिसपरत्या जिवितांत उतरां आनी जिणये मारी पात सुवार्ता परगट करूंक आनी ह्या सुवार्तेक साक्ष रावोंक आमकां हर एकल्याक आपोवन आसा. हाजे पयले वाचप जेरामाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. एक प्रवादी देवाचो मनीस, देवाचो ताळो तो, देवाच्या नांवान तो उलयता, वायट आसलें अन्याय आसलें खंडन करता आनी सत नीत कितें दाखोवन दिता. जेरामाया प्रवादी देवान ताका दिल्लें मिसांव करतना जायते जण ताचे विरोध उठले, ताचे विरोध उलोवंक लागले, ताका तिरस्कार करूंक लागले, ताका खंडन करूंक लागले, ताका अपमान करूंक लागले, ताच्या व्यक्तित्वाचेर हल्लो करूंक लागले. पूण ह्या सगळ्या मदें जेरामाया प्रवादेची फातयेनी ताचो भावार्थ, ताचो विश्वास देवाचेर आनी त्या देखून म्हणटा हे म्हजे सगळे तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडल्यात, तूं पळय, तूं नितीवंत देव, नीत करून दितलो देव. आनी अशें सगळें ताच्या हातांत, देवाच्या हातांत जेरामाया प्रवादी समर्पण करता आनी आपणाची फातयेनी देवाचेर तो परगट करता, देवाचेर उसारता. आनी त्या देवान आमी पळयता ताका बिलकूल सांडूना, एक बळवंत शिपाया बरी ताच्या बगलेक तो रावलो आनी ताचें जिवीत चलोवन व्हेल्लें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तेदून आयचें किर्तनी आमी आयकल्लें म्हणटा तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तेदून जशें जेरामाया प्रवाद्यान ताका उलो मारलो तो ताळो देवान आयकलो आनी ताच्या कश्टां दुखांनी त्या निराशपणांत देव ताका पावलो. आनी तसो देव आमी उलो मारतना आमकांय आयकता, आमकांय पावता, आमकांय सांगात दिता म्हणलो बरोवसो आयचे दिसाचें किर्तन आमकां दिवंक प्रयत्न करता.
हेजे दुसरे वसाप सांबावलान रोमा घरां बरयल्या पत्रांतलें आयकलें. सांबावलो प्रत्येक रोमांतल्या क्रिस्तवांक तो बरयता आनी तांचे थंय एक नवो बरवसो उदेशें करता आनी तो तांकां सकड विरोधपणा मध्ये कित्याक रोमा शहरांत थंयसर क्रिस्ती जिविताक क्रिस्ती मावल्या बरोबर जिविताक विरोधपण आसलें आनी असल्या वेळार तो म्हणटा तुमी भियेवचे नाका, तुमी क्रिस्ताच्या मरणांत वांटेली जाल्यात तशेंच नवो आदाव जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताच्या पुना जिवंतपणांत तुमी एकवटल्यात तेदून तुमी बरवशान रावा. कित्याक खंयच्याय संगतीक भियेवचें नाका, धैर्यान वसा मुखार वसा म्हणलें तें आपोवन ताणें रोमा घरांक रोमांतल्या क्रिस्तवांक दिल्लें मोगाचें न्हू. आनी आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार मोगाल भवन आनी भयणीनो आमकां परत आनी परत आयकूंक मेळ्ळो एक शब्द भिये नाकात. पवित्र पुस्तकांत लगभग 365 फावटी वो भिये नाकात म्हणलो शब्द परत आनी परत सगळ्या पवित्र पुस्तकान आमकां आयकूंक मेळटा. तशें म्हळ्यार हर एक दीस देव तुका म्हणटा भिये नाकात, भिये नाका, हांव आसा म्हणलें तें बरोवसो तें धैर्य आमचो देव आमकां दिता. मोगाल भवन आनी भयणीनो आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजू ताच्या सिसांक मिसावाक धरतना थोडी जागरण तांकां दिता आनी थोडी इशारे तांकां दिवचे आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें मोगाचें. पयलें जेजू तांकां म्हणटा सादें जिवीत जियोंक उलो दिता, तशेंच विरोधपण आनी तिरस्कार तांकां आसतलेंत म्हणलें तांकां समजयता मोगाचें. तेदून एक सादें बळें जिवीत जियो आनी विरोधपण आनी हें सगळें तांकां मेळटलें आसतलें म्हणलें तांकां तो समजोवंक प्रयत्न करता आनी हें सांगून तांकां धैर्यान भरता आनी घट्ट रावोंक तांच्या भावार्थांत थीर रावोंक तांकां तो उलो दिता मोगाचें. आनी तेदून जेजून म्हणलीं उतरां आयच्या वांजेलांत कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कित्याक आत्म्याचो जीव काडूंक ते शकचे नात, पूण कूड आनी आत्मो त्या नाच करूंक शकतल्याक एकल्याक भियेया म्हणलें जेजू आमकां सांगता मोगाचें. तेदून ह्या संवसारांत कोणायक भियोवचें नाका. म्हजो ताळो जावन तुमी ते उतार परगट करी जाय, धैर्यान मुखार वसा जाय, कित्याक तें कूड नाश करूंक बरो, तुका जिवेशी मारूंक बरो, पूण आत्मो नाश करूंक शकचे नात. तेदून आत्मो आनी कूड नाश करतलो आपूण म्हणलें सुमी तांकां समजयता आनी तसल्याक मात्र तांणी भियोवच्याक तांकां तो समजयता मोगाचें. आनी निदर्शन दिता गिरबोजाचें. इतल्यो गिरबोज्यो आसात तांतली तो म्हणटा भिये ना, गिरबोज्यो पयशांक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबलात विणे बळी पडना. इतल्यो गिरबोज्यो आसा तरी एकय बापाच्या कबलात विणे मरण पडना. तशेंच जेजू म्हणटा तुमच्या माथ्याचे हर एक केज लेखून मेजून दवरला, तेदून तुमी भियो नाकात, कित्याक कितल्याक गिरबोज्या प्रास तुमी वर्ती मोलादीक म्हणलें तो आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तेदून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज ह्या वाचपाचेर आमी नदर घाल नियाळ करतना हाच्या वाचपांतलीं उतरां आमकां हर एकल्याक लागू जातात मोगाचें, कित्याक आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताच्या मौल्या बरीत जिवीत आमी जियेतलीं, सता नितीन आमी जियोवची मोगाचें. तेदून केन्ना आमी सता नितीन जियेता, क्रिस्ताच्या मौल्या प्रमाणे आमी जियेता, आमकांय विरोधपण आसा, आमकांय अडखळी येवचे आसात, हें साज म्हणलें जेजू आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. ह्या कसल्या संगतीक भियोवचें न्ही, कित्याक कुडीचो जीव काडूंक बरो, आत्म्याचो नाश करूंक ते शकचे नात. तेदून तुका वा तुमकां मेळिल्लें मिसाव तें तुवें जारी करी जाय म्हणलें तें आपोवन जेजू आयच्या ह्या वाचपा मारीपात दिवंक आमकां प्रयत्न करता. मोगाल भवन आनी भयणीनो आमी हर एकलीं देवाच्या सरक्याची आनी स्वरुपाची, देवान आमकां ताच्या सरक्याची स्वरुपाची एका वर्त्या मोलादीक तरान रचला मोगाचें. तेदून आमी हर एकलीं देवाक मोलादीक आनी आमी हर एकलीं देवाक मोगाची, आनी आमचो देव आमच्या सांगात आसा, आमचो देव केन्नाय आमकां सांडून घालिना, हें सत मोगाचें. तेदून इजाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 7 तावन 13 वाचतना थंयसर आसा ती उतरां भिये नाकात, कित्याक हांव तुमचो देव, घबरनाकात कित्याक हांव तुमचे सवें आसा, हांव तुमकां मजत दिता, हांव तुमकां घटाय दिता, हांव म्हज्या
जैते वंत उजव्या हातान हांव तुमकां सांबाळटा म्हणटा. तुमचे वैरी तुमचे विरोध उठले जाल्यार ते खंयसर नापायस नाश जावन गेले म्हण तुमकां कळीत आसचेना. त्या देखून मोगाचे न्हू आमकां विरोध पळोवन आमचे विरोध वैर उठले जाल्यार देवाच्या सत्य मुखार कोणूच रावंक साध्य ना. ते नाश जावन येतले म्हणलें पवित्र पुस्तकांत आमकां समजयता मोगाचे न्हू. त्या देखून आमी धैर्यान रावाचे आनी भियेन आसतना जे कितें मिसांव आमकां अरियेक मेळ्ळां ते मिसांव आमी जारी करूंक आमी फुडें सर जाय म्हणलें आपोवन आयचे दिसा आमकां देव सोमी दिवंक आमकां प्रयत्न करता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी भियेवची गरज ना. कित्याक आमचें जिवीत मोग करच्या देवाच्या हातांत आसा म्हणलें हें स्पश्ट आमी हर एक लागी समजाचें. मोगाचें थोडी बडी ह्या संवसारांत जी येताना विविध तरांचें बें आमचें तें आसा. हांव खंय सूख करता गे म्हणलें थोड्या तें बिया आसूंक बरो. थोड्यांक हांव जेजू विशयान उलयतना सांगतना कोणी म्हाका विरोध करता गे म्हणलें बे आसूंक बरो. हेरां थोड्यांक आपणाच्या भुरग्या बाळा विरांत तांच्या फुडारा विशयांत बेबिरांत आसूंक बरो. आनी थोड्यांक आमकां उतार प्राय जावन आयल्या म्हणली ती बेबिरांत आसूंक बरो. थोड्यांक पिडे शिडे विशयांत खंयच्या घडये कसली पिडा शिडा येता म्हणलें थंय बेबिरांत आसूंक बरो. आनी अशें विविध तरांचें बेबिरांत आमकां आसलेंत हें आमचें जिवीत असो वांटो मोगाचें न्हू. पूण ह्या सगळ्या मदीं आमी एक उडास दवरी जाय गे म्हजो हात म्हजो मोग करच्या देवाच्या हातांत आसा तो म्हाका सांडिना. एक ल्हान निदर्शन म्हाका उडास येता. एक पडी एक बापोय आनी धूव तांच्या घरा मुखार आसलेल्या एका तोटाक गोवंक गेली. त्या तोटांतल्यान पाशार जावं थोडो वेळ तोटाची भेट करूंक म्हणल्या पर्यंत ती गेली मोगाचें. अशें येणे तेणें भोंवून आसतना एक उदक वेसो एक तोड आसलो आनी त्या तोडाक एक माडी एक उडके कर्ण पांपाळ्यांक घाल्लें. आनी त्या पांपाळ्याक लागीं भोंवतना बापोय चेडवाक म्हणटा म्हजो हात घट्ट धर. बापाय धुवेक म्हणटा म्हजो हात घट्ट धर. आनी हें चेडूं भुरगें बापायचें तोंड पळयता आनी बापायचो हात धरिना. ताच्या बदलाक बापायक म्हणटा हांव तुजो हात धरिना तूं म्हजो हात घट्ट धर. आनी बापायन दुवेचो हात घट्ट धरलो आनी त्या पांपाळ्यान उतरली आनी एका कुशी गेली. ह्या बापायच्या मोतींत एक सवाल म्हज्या भुरग्यान कित्याक म्हजो हात धरुना. ताच्या बदलाक पप्पा तूं म्हजो हात धर म्हूण कित्याक म्हळें. आनी बापायन भुरग्याक एंत सवाल विचारलें कित्याक तुवें म्हजो हात धरुनाय बदलाक म्हजो हात धर म्हूण तुवें म्हाका कित्याक सांगलें. आनी तो व्हडलो भुरगें बापायक म्हणटा म्हजो ल्हान हात ह्या ल्हान हातांत व्हडलो हात धरल्यार हांव निसरोन पडान. पूण तुजो हात व्हडलो त्या व्हडल्या हातांत म्हजो धाकटो हात धरल्यार तो खंडीत सोडटा नाय म्हणली पातयेनी धैर्य म्हजें तें आसलें. आनी त्या देखून म्हजो हात धर म्हूण हांवें तुका सांगलें. मोगाचेनो आमचो हर एकल्याचो हात त्या देवाच्या व्हडल्या हातांत आसा आनी तो देव केन्नाय म्हजो आनी तुमचो हात सोडिना. मोगाचेनो त्या देखून आमी हर एकल्यांनी सता नितीन जिवंक प्रयत्न करीत जाय. आनी आमकां मेळिल्लें तें मिसांव प्रत्येक जावन त्या प्रवादपणाचें मिसांव आमी ते हर एकल्यांनी जारी करूंक आसा. मोगाचेनो आमी ते जारी करूंक आसा. आनी त्या मरे पात आमच्या उतरान आनी आमच्या जिवितांत त्या सोमयाक आमी साक्ष जावन जिवंक आसा. तर आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना ह्या देवाचो उतराचो आमी नियाळ करतना जेजू ताच्या सगळ्या जिवितांत सता नितीन जियेलो आनी प्रत्येक जावन देवा बापाक ताचें जिवीत साक्ष जावन जियेलो आनी त्या खातीर ताच्या जिविताचें बलिदान ताणें भेटयलें. तर आमी ह्या सोमयाचो पाटलाव करूंक आनी आमचें जिवीत एक प्रवादी जावन सोमया खातीर जियो आनी सोमयाची सुवार्ता आमच्या बऱ्या जिविता मारिपात परगट करूंक तसो सोमी आमकां बळ आनी कृपा दिवन म्हणून ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमीन. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंतान सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी पितमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्तोचो रचना आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातान जल्माला. देवातान देव उजवाडातान उजवा खऱ्या देवातान उजलो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रुसूंक ना. बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पावन फुले ताका गुरसार मारलो. ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केबलो
आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो, सर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांच्या आणि मेल्यांचे मनशेवर वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवट घे शेवट आसोना. आणि पवित्र आत्म्या सत म्हणता ईश्वर आणि जीव दाता तो बापा आणि पुता तावन लिप्स जाला. बापा आणि पुता बराबर तकाय समसर्ग नमस्कार आणि महिमा भवो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलिक आणि धर्मोद्धावरी स्थापलेले देव सभेक सत म्हणता. पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवानपणा आणि ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंटा मारिपात आमी हर एकले प्रवादी म्हणल्यार आमी वळखून घेवन आमकां मेळिल्लें प्रभातपणाचें मिसांव सतानितीचें मिसांव तें जारी करूंक कृपा ह्या भावार्थ्यांच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागून घेवया. दयाळा बापा, पयस सभेचे मुखेले पापसाहेब बिस्पो याजकांनी धर्मिकांनी तुज्या पुताची शुभवार्ता ताका नासता आनी धैर्यान प्रगट करूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तांकां बोर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी लोकांची हक्कां मानून घेवन देशाच्या आनी समाजाचे उदरगती खातीर ताका नासता वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर पिडेस्तां आनी प्रायवंतांक तांच्या खंती आनी निरसपणान तांकां धैर्य दी आनी बुजावण लाभय. तांकां सोमेस्तांक पिडे शिडेंतले वाटय आनी बऱ्या भलायकीचे देणे फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या सर भुरग्यां आनी युवा जाणांनी सारको बेस विंचूंक सर रितीच्या पाळ सवयेंतावन पयस रावून जेजू बरी तांच्या आवय बापायक काल जावन जियो तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी सर अनार्थ आनी निर्भाग्यक बसत तांच्या दिसपट्ट्या जिवितान तुजो मोग ताणें अनुभव करून आनी त्या मारिपात तांच्या जिविताक नवी दिसा ताणें जोडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारच्या मेजा बोवारे एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुताचे शिकवणेतावन प्रेरण जावं आमी दिसपट्टे जिणी आनी वावर देवाचे सक्तेन आदारून जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुडीचो आनी आत्म्याचो अधिकार आसो ताका एकल्याक मात्र आमच्या सोम्याक. तर ताच्या कुशे प्रमाणे तांणी शिकयलेल्या त्या माऊल्या बरींत जिवीत जियोंक आमी करपा मागया. सतानितीन जियोंक आमी करपा मागया. आमच्या सगळ्यांची कुटुंबां त्या सोम्याच्या पांयांत आमी उबान दिवया, समर्पण करया. विशेष तरान पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. आस्पत्रेंत आसची आमची सेवरीन बाई तिचे खातीर, घरांनी आसच्या इतर पिडेस्त भावंडां खातीर आमचो भाव मार्सेल डिसोजा तो आसा. इतर पिडेस्तां माहीक आल्लो आमचो भाव आसा ताचे खातीर आनी इतर सकट पिडेस्तां खातीर सोम्याची गूण करची सकत तांच्या कुडीन तांच्या जिवितान वळच्या भलायकी बरेपण तांकां लाभच्या खातीर एक घडीभर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, मागतावन बसयलां तांचे खातीर आनी आमचे वैयक्तीक गरजो सकट सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण करया. सर्गीच्या भाव मोगाळ बापा, ह्या संवसारांत आमकां तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपाची तुवें रचलाय. एक मोलादीक जिवीत तुवें दिलाय आनी व्हरतें मिसांव तुवें आमकां दिलाय. तर तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमी सतानितीन जियोंक आनी आमकां मेळिल्लें तें प्रभातपणाचें मिसांव जारी करूंक आमकां तुजो आदार दी, कृपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुजे कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा सदांच तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. आणि वाईन हाडून आयला, स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आस तुका दिता, स्वीकार कर बापा. किरकोळ काळजां आमची बापा, अर्पिता वास
तुझ्या भुरग्यांक आमकां गोवानी वाय हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां सामिया तुका दिता स्वीकार कर बापा जेजू क्रिस्ताक तुझ्या पुता आमकां तुवें दिलो आमी दिवच्याक आमच्या स्पेल्या आदार तुजो पाट म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पुयसभेच्या आदवा सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाकणेचो यज्ञ मानून घे या यज्ञावरवीं आमचे अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानतात असली जावं आमच्या काळजाची भक्ती या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवीं सवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परात उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या आपणा जिवानपणां जिखले आमा सुमेस्तां जिवीत ससनाचे आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेसपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी ससणी कराराचें येरागान पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sugun pergatoya. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पण जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक पावक. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दमदुतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे. आंद सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां बाबा कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें तांकां मागोवंक शिकयलां त्या पुरबायचे मागणे सांगता मागया. बापाक बापा म्हूण आमी उलो मारया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गाक जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दे. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुदेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखदांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिडेंतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक येतो वाटाय. इतर जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदो थांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोम्याची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप
करतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयला आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका हांव वत्रेकता तुज्या येण्यान दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राधनिया. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राधनिया. सुखान दुखान पिडेन भलायके एक मात आधार तुये सोम्या. सोम्या तुका हांव वत्रेकता तुज्या येण्यान दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता. प्रार्थुया. दयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणात तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सस्नाचें सूख आमकां कात्रेन मेळाचें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. भुरग्यां खातीर ह्या भुरग्यांच्या वर्सां आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमचीं भुरगीं बाळां देवाच्या राजाचीं फळां वो देख घेवन भुरग्यांचे वरस आचरण करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगा स्वानी कुरपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जा. आपल्या आवय बापाय विधेय जावंक मान दिवंक आनी तांकां दुखय अशें चलोवंक करपा लाभय. प्राय तेगीत वाडटाना शेगून आनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आनी फळांनी तांकां बर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर. शिकपान बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक संपन्न अशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसवेसून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरोवंक तांकां कृपा दी. बापा हरी एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. ताच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवें तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. देवा आमचे पासत विनादी कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मदस जावन आसलेल्या भगेन सुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजो सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन
तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीचे कर्सासनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें मागोवंक आसा ह्या गरजां खातीर व्हडा पातयेनीन भावार्थान आमी मागया मोगाचे न्हू. गेले त्या मंगळार हांगासर एका भुरग्या खातीर ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर आमी मागयल्लें आनी सकट रिपोर्ट कालच्या दिसा नॉर्मल आयल्यात. डॉक्टरांनी खंयी कॅन्सराची पीड आसा म्हणून चिंतल्लें पूण खंयचीय ना, सकट रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. आमचो सुमी मागल्लें दिता प्रत्येक जावन सांजूद तात देवाची मजत वर्ती जावन आसा. त्या देखून ह्या सांजूद तात देवाच्या रिलीके समकर आमी आसा सरपडल्या दिंबेर ह्या व्हडा पातयेनीन आमी मागया. आमच्या सगळ्या कुटुंबां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर आमी मागया. तांच्या कामाची भद्रती वावरातळा तांकां शबीत आनी सुबीत राखचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन मिडल इस्टा खातीर आमी मागया. झुजाची मडीं सगळीं निवरावन थंयसर शांती समाधान राज जावचे खातीर. कालच्या दिसा थंयसर शांतीच्या ओप्पांदाक दस्खत घालूंक आसली पूण परत तांच्या मदें कितें गिमान आसता परत ती मुंदे मुखारान घाल्या. त्या देखून बेगीच शांतीच्या त्या ओप्पांदाक दस्खत सायन घालूं आनी त्या मारिपा शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया. भुरग्या बाळां खातीर मागया. सुमी तांकां राखून दी, सांबाळून दी. तांचे शिका बरें शिको करपा भावार्थान तांकां थीर दृढ सांबाळून दी म्हूण ह्या भुरग्यां खातीर मागया. मलगडी प्रायवंतां खातीर मागया आनी विशेश जावन पिडेस्त भावंडां खातीर मागया. आमची बहीण सेवरीन आस्पत्रेंत आसा, संपूर्ण भलायकी तिका मेळच्या खातीर आमी मागया. सुमयेची गूण करची सकत वाळोवन दी. तशेंच आमचो भाव मार्सेल डिसोजा, आमचो भाव मायकल लोबो आनी इतर सभा जाणां पिडेस्तां घरांनी आस्पत्रेनी आसात. हर एकल्याक संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळचे खातीर सुमयाच्या पांयां तळ्यार तांकां समर्पण करून मागया. आमचे कडेन मागोवंक सांगल्या पिडेस्त भावनां सोय उडास काडया, तांचे खातीर मागया. आमची वैयक्तीक ते सवां आमचे इरादे सुमयाच्या पांयां तळ्यार आमी समर्पण करया. सांजूद तात देव मारिपात एक घडीभर आमी मागया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडा येतावन हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यान बरवसो दिवचे खेरीदेनेन देवान तुका दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे खुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तिकी तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वेस्प देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळचो प्रकार तुमचेर फांगो. तो तुमकां माई पासन आनी काकुतीन वागो. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले. तो तुमचेर आसचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदा आसो. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. उपकारी काळजांतील भाशी मन सुम्या करगादिया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून वरत्या उपकार तसो बाबुडिया. दिसान दिस तूं आमची जतन घेता. विघ्नां
मानवारांनी राखून वता सतांनी तेंची अवकादा दिता जिविताचे वाटेन चलयता दिनवा काळजान दिनवा शिमोन सोम्या गर्गां दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून वत्या उत्तर तासो बाबुड्या मोगाळ पुता सोवे हांव पर मोरी आशीर्वाद दिव आमकां मागीर जोता देवा घेवन कुसाचे कृपेन रमकाम सेवा आमच्या सणांचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी